सिप्ला कंपनी खंय गोयच्या प्लांटांतल्यान रिक्रुटमेंटाक कर्नाटकान जायरात दिल्या. गोवा फॉरवर्डान जायरातीक हरकत घेतली. हो प्रकार गोंयकारां आड गोंयकारांक बेकार वडोवपाचो प्लान प्रकरण खूपच सिरियस म्हूण राजनान मिडियाकडे इशू काढलो. सिप्लाच्या ह्या एडीचेर खंय टीसीपी मंत्री मुख्यमंत्र्याकडे उलयला. 10वी-12वी जाल्ल्यां खातीर गोंयचे प्लांटांत रिक्रुटमेंटाची जायरात कर्नाटकान दिल्ल्यान गोवा फॉरवर्डान इशू केला. विजयान खंय इशू मुख्यमंत्र्यांकडेन काडला. आमचो अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय टीसीपी मिनिस्टर has taken very serious note and he has called upon the chief minister to immediately warn the company of this anti-Goan policy that they are trying to adopt, that the chief minister will intervene. And we also hope that better sense prevails on the management of the Cipla company and things are corrected. I would like to send a strong signal. However mighty a company may be, they cannot and will not able to take the commitment of Goa Forward Party to save Goyakar and Goyakar Pond for granted. We once again hope that the party will realize its folly and withdraw this, and not only advertise in Goa, but when they advertise in Goa, that Goans will be given the first preference. This is a serious matter. You are going to a neighboring state, advertising for SSC post in Goa. So what is it for? This once again confirms the suspicion in the minds of the Goan youth that this industry is not meant for Goa. I have just as factories and boilers minister, I was just sitting with the chief inspector factory boiler. I was saying how we helped industry. See, across the board we are willing to give them FAR increase. No case to case, सगळ्यांकूच FAR वाडयतात to give a boost to industry. But then we want the industry to employ local youth, no? If that is not going to happen, then why do we give all these incentives to the industry? I have spoken to the chief minister on this. I have told him तो म्हणटा आपण सिप्लाच्या हाजे कडेन उलयता म्हणून. ताजे सिरियस येनाल्यार आमची पार्टी ऑल्सो विल आय डोंट थिंक इज गोइंग टू कीप क्वायट ऑन दिस. कित्याक डायरेक्ट फॉल आउट इज देर इन फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी. सगळी ऑल फ्लॅट्स आर बींग ऑक्युपायड बाय देम आनी ते जर गोंयच्या लोकांक जॉब मेळना कित्या खातीर करप आमी. मंत्री पालयेकाराची ड्रग्सा आड भुमिका योग्यूच. शिवोले खातीर तो जे कितें करता ताका गोवा फॉरवर्डाच्या शिवोले ब्लॉकाचो फूल तेको. मुख्यमंत्र्यान खंय हो विशय सिरियस घेवचो. तेचो आमकां तेको आसतलो आनी आमी तेका सांगला खंयच्याय कारणे खातीर कसलेच भिवो नाका. शिवोले ब्लॉक तुमच्या फाटी आसतलो. तुमी हें करतात ते सारकें करतात. ह्या शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर बरे मार्क काडला तेणी आनी कसलेच भिव करता आसतना हांव मागता आमच्या सीएमा कडेन वा मनोहर पर्रीकारा कडेन तेणी आमच्या MLA मिनिस्टराक हातभार लावचो. तेणी आमच्या मिनिस्टराक मातसो हेल्प करचो, सपोर्ट करचो. कोएलिशन आमी गव्हर्मेंटान आसा आनी दिसता एक बरें खंय जावचें भुरग्यांचो वांगडी पिड्यार जावचो न्हू म्हणून सीएमान ताका जाय तशी हेल्प करचो, सुरक्षा दिवची. सीएमान ह्या गांभीर्य घेवचें. एक MLA नाल्यार एक मिनिस्टराक अशें करून हो सेन्सिटीव इश्यू, बरो इश्यू गोंयाच्या फुडेकाराचो, गोंयकारपणाचो इश्यू, गोंयचो इश्यू भुरगे वायट मार्गीक लागचो. म्हाका दिसता खरेंच दिसता की सीएमान हातून खंय गांभीर्य लक्ष करचें, कितें तरी एक्शन घेवची. लोकांच्या कल्याणा खातीर भूमिका ही, लोकांच्या हिता खातीर भूमिका ही. आणि जर असली भूमिका जर हिता खातीर आसत सगळ्या बऱ्या लोकांनी एकठांय जावपाची गरज आसा आणि तांकां तेको दिवपाची गरज आसा. आणि आमी तांकां सांगला तुम्ही जी भूमिका घेतात तेतून आनीक फाटी येवपाची गरज ना. तुम्ही फुडें सरा. आमी सगळे शिवोलकार तुमच्या फाटल्यान आसतले आणि बऱ्या भूमिकेक आमी सदैव तुमकां तेको दितले. आणि जर असल्यो कसल्यो धमक्यो सुद्दां येत आमी सगळे जर एकवटान रावत ह्या धमक्याक सुद्दां आमी भिवचे ना आणि हेच भूमिका घेवन आमी फुडें वचया. कारण आमकां जाय एक सरळ आणि बरें शासन आमकां जाय आणि बरें शासन दिवपाची ताकद जी आसा ती ताकद म्हणजे आमच्या खरेंच श्री विनोदजी पालयेकारा भितर आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बेकायदेशीर मायनिंग केशीन भितर पडिल्लो मीन ट्रेडर इम्रान खानाक पणजे स्पेशल कोर्टान जामीन दिलो. 1 लाखाचो बेल बॉन्ड आनी तितलेच शुअर्टीचेर ताका सोडला. सुमार 300 कोटीचे मायनिंग एक्स्ट्रॅक्शन आनी ट्रान्सपोर्टेशनाच्या आरोपाचेर इम्रानाक अटक जाल्ली. The Honorable Sessions Court has been pleased to grant a bail of 1 lakh surety, and he's been ordered to be released forthwith.
Therefore, whatever we had argued to say that our involvement is not there in this alleged illegality has now come to be true, and the court has felt that we were right in whatever we did submit to the court. But as usual, they normally put certain conditions, and those conditions are that we are not to leave the state for 30 days and report every day to the police station between from 10 to 5 p.m. and the usual normal conditions where you are not supposed to interfere with the witnesses. So at least my client can say that he stands vindicated, and the entire case was a frame up against him. Maybe they are targeting some professionals or some politicians, and we were just being made a scapegoat. आरटीओ आणि ट्रॅफिक पोलिसांची सध्या रस्त्यार गांधीगिरी चल्ल्या. फायनी मारून लोक सुधरनात. सांगून समजून तरी शिस्त लागता काय पळोवंक यत्न. रस्तो सुरक्षा सप्तका निमतान पोलीस आणि आरटीओ लोकांमध्ये जागृती करतात. कॅम्पेनिंग इस्कोलातल्या भुरग्यांकूय घेतल्यात. लोकांनी नेम पाळून गाडी चलोवची, स्वताचो आणि दुसऱ्याचो जीव राखचो म्हूण पोलिसांची कॅम्पेन. वाळपय इस्कोलातल्या भुरग्यांक ट्रॅफिकाचेर मार्गदर्शन जाले. Youngsters mostly been seen overspeeding their vehicles. By observing these road safety measures, we can save millions of lives that could be lost through fatal road accidents. Our lives are in our hands, and thus it is necessary to follow the rules and proper instructions while using a road. तुम्ही सगळ्यांनी प्रत्येकाने आपापले सेफ करून बरे चलोवपाचे, आणि हे जे विकाचे आसा तुम्ही तसेच मेसेज तुमचे बाकीचे फ्रेंड्स, तुमचे पेरेंट्स, तुमचे नेबर्स आणि तुमच्या गावातल्या सगळ्यांक दिवन हो सेफ्टी वीक आसा तो एकूच वीक ना, हो लाईफ लॉंग तुमचे असेच सेफ्टी तुम्ही दवरूंक जाय आपले ड्रायव्हिंगचे. केप्या आरटीओ पुलिसांनी इस्कोलातल्या भुरग्यांक बरोबर घेवन जागृती केली, रॅली काढली. गाडयेकारांक म्हायती पत्रकां, सॉफ्ट ड्रिंक वाटली. आमच्या केप्या आरटीओ ऑफिसान आयच्या दिसा आमी एक प्रोग्राम दवरला, आणि आज सकाळी आमी स्कुलाच्या भुरग्यांक हाडून आमी एक वॉकाथॉन रॅली, म्हणजे तांचे कडेन थोडे बोर्ड दिल्ले, प्लाकार्ड रिगार्डींग अशे हांगा बोर्ड आसात ते, तांचे दिवन आमी एक रॅली काडली सकाळी, आणि पॅम्पलेट्स वाटले लोकांक रावून वाहतूक सेफ्टी विशीं जागृतता निर्माण केली. सगळ्या व्हेकल्सांक कोणें हेल्मेट घाल्लें, कोणें सीट बेल्ट घाल्लें, तांकां आमी मुद्दाम रावून तांकां थँक्यू म्हळें, आनी तांकां एक गिफ्ट म्हणून तांकां ल्हानशे ड्रिंक्स दिले, सॉफ्ट ड्रिंक दिले. वास्को ट्रॅफिक पुलिसांनी कमिन्स इंडियाच्या इंजिनियरांक बरोबर घेवन हेल्मेट, सीट बेल्टाचेर जागृती केली. मोटरसायकली वयल्यान माल व्हरतल्यांक 4 टिप्स दिल्यो. गुलाबूय वाटले. Everybody should wear helmet, that is for sure. I mean, there is no excuse for safety actually. So, and we can't avoid it. So it is not for us, it is for our family basically, which we should care for. So please wear the helmet and do follow the traffic rules. जो बिना हेलमेट के जा रहे हैं या बिना सीट बेल्ट के जा रहे हैं साहब, उनको मैं लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ कि साहब एटलीस्ट आप सीट बेल्ट और हेलमेट पहनिए, जिससे आप सुरक्षित रहें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जीसीझेडएमएन केशी तुंबल्यात. सीआरझेडच्यो बारीक सारीक केशी आसात डिस्ट्रिक्ट कोस्टल मॅनेजमेंट समिती कडेन वतल्यो. सरकारान उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याच्या फुडारपणाखाला 2 समित्यो नेमल्या. जीसीझेडएमएन ट्रान्सफर केल्ल्यो तश्योच बाकीच्यो बारीक सारीक केशी ह्या समित्यांकडे येतल्यो. सायट इन्स्पेक्शन, डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशना सारकेल्ल्यो गजाली तपासपाचें काम ह्या समित्यांचें. Even has reported it negatively. There are so many cases that the central CRZ state cannot handle it. There is a provision that the normal cases are handled by, normal complaints are handled by district level. So we have formed those district level committees, which was always, provision was always there. And they will handle those small minor cases, so that the load at the CRZ authority at the state level will be reduced only to serious cases. कशें हें करता म्हणजे खंयच्यो केसी ते आसा तातूंत भितर ऑर्डर काडून वा तातूंत भितर कशा टायपच्यो कंप्लेनी तांच्यांनी हँडल करपाच्यो. मायनर कंप्लेन्स आर हँडल्ड बाय, म्हणजे स्मॉल इश्यूज आर हँडल्ड बाय. ताका अपीलेट सीआरसीझेड आसतलें. नॉट अपीलेट परफेक्ट. देयर इज अ व्हेरी क्लियर डिमार्केशन. ओके. स्मॉल इश्यूज, नॉट ऑफ डिमोलिशन or illegal construction. The drag complaint sometimes which comes, those will be attended by. घेऊया एक ब्रेक.